मीराबाग किती झालं डिसिजन किती आला आता एक तांची लॉंग पेंडींग हें आशिल्लें तोपर्यंत म्हाकाय ते येवन मेळ्ळें मुख्यमंत्र्या कडेन तांकां घेतलो बरोबर सगळे मिनिस्टर आमदार ते आनी तांचे 5 जाण हे सगळे बसून तांचे डिस्कशन जालें आनी ज्या त्या वेळार आमी म्हणिल्लें की काही प्रमाणान लोकांक जाय तें जातलें त्याच बरोबर लोकांक उदकय बीन जाय हे सगळे हातूंत की तांकां दिला प्रपोजल म्हणजे उलयला तांचे कडेन की तांकां हें सगळें तांच्या लोकां कडेन वेवस्थीतपणे ते सगळें मेळून ते मांडून ते गिव एंड टेक म्हणटा तशें की ती बरेज आसा ती बरेज आमी घालनात हेंय घालनात रिटेनिंग वॉल ते घालनात आनी जॅक वेल टायपान जे बांयक उदक मारून ते सगळे पंप करून वयर व्हरून ते लोकां खातीर दिवपाक स्क्रॅप बाबाचे काय डिसिजन सांगू ना ते स्क्रॅप मागतले करपाक ते शब्द हें करनाका हातूंत भितर की उदक आसा लोकांक जाय ते लोकांक थंय सगळें मेळपा लागून एक सिस्टम आसा जॅक वेल म्हणून ते मारतात ते उदक सगळें भरता इतलें उदक 50 ml 100 उदक उडटा आनी सगळें दर्यान वता व्हडले बरे बरे सायंटिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट सगळे आमकां प्रत्येक वेळाचेर सांगतात नोट्स दितात की उदक आसा तेजे वापर सारको जावंक जाय खावपाचें उदक तें आनी येणारी झगड्यो आसात त्यो उदका लागून जातल्यो आनी म्हणून तें उदक सगळें एक्युमुलेटेड जाता तें उदक पंपींग करून सगळ्या पर्यंत पावोवपाचो एक निर्णय